वर्साचो सादो काळ 33वें सातोळें बुधवार. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 19 वळी 11 ते 28. जेजून शिसांक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुसलेमाक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगीच दाखवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वोपार अशी: कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवंक परत येवचे खातीर एका पयशिल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपूण हाडून तांकां ताणें 10 भासांचे नाणे वांटून दिले आनी म्हटलें, हांव परतून येसर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांवभाव ताका जळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, आनी आमचेर राज चलयलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिल्ले तांतल्या जोन एकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो ते पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हटलें, दुनिया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांक आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दुनियान जबाब दिलो, शाब्बास बऱ्या चाकरा, इल्लेशे वस्तून तूं विस्वाशी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हटलें, दुनिया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यान आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हटलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनी एकल्यान येवन म्हटलें, दुनिया, तुजो भांगाराचो नाणो हो पळय आसा. रुमालान घालून हांवें तो दवरला. म्हाका तुजी भिरांत दिसली. तर तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नोस्त्या चाकरा, तुज्या तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस. हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें ओपूंक ना तें हांव लुवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातान कित्याक घालो नाय? परत येवन व्याजा सयत तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हटलें, दुनिया, ताचे लागीं 10 नाणे आसात मू. तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगळें दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागच्यान आसा तें काडून घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्या उजीर ताचो जीव घालात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरा आदी जेरुसलेमाचे वाटेक लागलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका ख्रिस्त.